म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही अशी भंय दिसता। आता 1 म्हयनो जावपा आयलो, 1 म्हयनो वयर जाले, पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा। आमकां अजुनूय आमकां भंय दिसता। पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून, पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते, आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे, पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना। ते चोर कशे सुटपा जायना। आतां सुटलो, फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक। 18 नोव्हेंबराक बायणां घरफोडी जाल्ली। ह्या घडणुके उपरांत त्या घरच्यांचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो। त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केल्ले। पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसाच्या 6 आरोप्यांक अटक केले, जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा। ह्या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती, चांदी आनी पयशे जप्त केला। ते पुलिसांनी हर्षा नायक हिका दाखयले, पूण ते भांगार अर्देच आशिल्ल्याची म्हायती हर्षा नायकान दिली। अजून मेरेन नायक फामिलीचे अर्दे भांगार, चांदी आनी पयशे 7व्या आरोप्याकडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मार्गार आसा, पूण ह्या नादी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड म्हत्वाचें आसा। ह्या घडणुकेक आतां 1 म्हयनो जालो, पूण नायक फामिलीचेर ह्या घडणुकेचो परिणाम अजून आसा। आमगेर जाला ते जाला, पूण आनीक कोणाच्याच घरात हे जावचे न्हू, तशेंच हे चोर कशेच बंदखणींतल्यान सुटपाक जायना अशें आतां नायक फामिलीन सांगलां। आता 1 म्हयनो जावपा आयलो, 1 म्हयनो वयर जाले, पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा। आमकां भंय दिसता की फुडें आनी कोणाचेर जावपाक जायना। आमगेर जाल्या ते जाल्या, लोकांगेर बी जावपाक जायना, आनी ते चोर कशे सुटपाक जायना। काल आमकां फोन आयलो पुलिसाचो की बेल कोणे तरी एप्लाय केल्या म्हणून, पूण ताणें आमकां सांगलें बेल तांकां कशीच मेळपाक जायना। आमचे वटेन आमी ट्राय करतले बेल ताका दिवपाक जायना म्हणून, पूण ताणें म्हाका सांगलें तुजो एक एडवोकेट काड। आनी खरें आमकां बरें केलें ताणें पुलिसांनी की आमकां एडवोकेट काड म्हटलो, कित्याक ताका कसोच बेल दिवपाक जायना म्हणून हांवें म्हजो एडवोकेट धाडलो। आनी ताका एडवोकेट सुद्दां आमकां सांगलें की तूं कांय भिनाका, बेल ताका कसोच मेळपाना, कित्याक सांगल्यार ती केस आहा क्रिमिनल। आतां तो सुटलो, बेलीचेर सुटलो, चायल्ड एब्यूज केसीन तो ताणें एप्लाय केला कितें चायल्ड एब्यूज केसीन, ताका बेल मेळपाकूच जायना। हांव मानता कित्याक आतां सुटलो, फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक त्रासान। आतां 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा की डेकोटी जाल्ली आमची घराक, आनी खूब इतली भांगर व्हेल्ले, आनी चांदीची जे आयटम्स पळय देवाची सगळी व्हेल्ली, पूण आमी पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून, पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते, आनी तो जो 7th पर्सन मेळच आसा पळय ताजे कडेन मोस्टली आसतले, आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे, पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना। पूण DIGन म्हाका एक एश्युरन्स दिला, आनी पोलिसान बी एश्युरन्स दिला की तूं भिवपाची कांय गरज ना, की तुजी सगळे भांगर बिंगर मेळटले, कित्याक तो 7वो मनीस आसा पळय तो आमकां वी आर क्लोज ऑफ दॅट। आनीक आमी अशें देवा कडेन मागता की तो बेगीनूच मेळचो आनी आमची सगळे केस आसा पळय ती सॉल्व जावची। आमकां मॅडम वर्षान सांगल्या की तूं कांय भिवपाची गरज ना, तुजे भांगर एकान एक आपूण हाडून दिता म्हटला, म्हणून आमी तिजेर एश्युरन्सीर आसा आनी मेळटलें आमकां 100% आसा। पोलीस ताच्या फाटल्यानूच आसा। चोर ते खिडकीक जे ग्रील नाशिल्ली ती खिडकेंतल्यान भितर आयिल्ले, तुमी मागीर आतां ते ग्रील बी लायली आमी आतां सगळे लायले, आतां सेफ्टी लायल्या, पूण ते सेफ्टी मोडपाक तांकां टायम लागना। सगळे आतां तांचे कडेन हत्यारां अशी नवीन नवीन आयल्या, कांय करूंक शकना। आतां आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाका देवा पयलीं पांय पडटा, देवा बाबा आज तुवें म्हाका न्ही आज म्हाका दीस दाखयलो हो तुका हेल्पफूल म्हणून, पूण म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही भंय दिसता एवरी डे म्हाका, कित्याक आमी जो फेस केला न्ही तो प्रॉब्लेम तो असो कोणाचेर येवपा नाका, आनी अशें की आज कोणाचेर हो प्रसंग आयलो आसतलो अशें म्हाका दिसता। दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना, ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो। पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्विकारिल्ले। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वा खाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावी तांक धरले।
बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिल्ली, पूण अजून मेरेन 7वो चोर आनी त्या घरच्यांचे अर्दे पयशे भांगार चांदी अजून जप्त करपाचे आसा. मजगती एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून गोंयांत नाकाबंदी वाडयल्ली. तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचे डीजीपीन सांगिल्ले. मजगती गोंयांत ह्या वर्सा चोरयो, खून, फारपेट आदी चडश्यो गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळे. रातचे दिसा उजवाडार चोर जीवघेणे हल्लो करून घरां फोडून कशे वस्तूंचेर हात साफ करतात ते लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या घडणुकांनी लोक लेगीत थर्र भियेल्यात. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुका उपरांत गोंयच्या कायदोन सुवेवस्था कोसळपाच्या मार्गार आसा वय असो आतां प्रस्न सतायता. गोंयांत वाडट्या घडणुकांनी भर पडिल्ल्यान आतां लोकांनी भिवपाची खरी गरज आसा काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.